येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाईन्स। करंजळे गार्डनाची जाल्यार सामकी अवतिकाय। ह्या गार्डनातल्या भुरग्यांच्या खेळपाचे सामान जाला कड्डम, तशेंच उदक साठोवन जाला जळारां पैदास केंद्र। दिवचल जाल्यार कोयराची सत्ता। पावला पावलार बेशिस्त लोकांनी कोयराच्यो वडयल्यात पोटल्यो। नेमान कोयर एकठांय करून लेगीत हे अशे परिस्थिती जाल्ल्यान पालिकेच्या नगराध्यक्षान उक्तायला खंत। पणजे फेरी कडेन रिव्हर नॅव्हिगेशन विभागान नो पार्किंग म्हण मारला बोर्ड, पूण हे सुवातेर आनी रॅम्पाचेर गाडयो पार्क केल्ल्यान ह्या बेशिस्तपणाचेर कारवाय करतलो कोण? लोकांक पडला प्रस्न। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकार करोडांनी पैसे खर्च करून साधन सुविधा उपलब्ध करून दिता, पूण तांचे मागीर देखरेख सारकी जायनाशिल्ल्यान अशी गज जाता। देखीक करंजळेचें गार्डन, ह्या गार्डनान भुरग्यांक खेळपाक सारकी सुविधा ना, जाल्यार उदक साठोवन जळार पैदास केंद्र जाला। पळयात हे घडणुकेचेर उजवाड घातला आमचो रिपोर्टर साहिल नायकान। हांव सद्या एका स्लायडाचेर म्हणटात तेजेर उबो आसा। सो हे आतां स्टेप्स चडपाक आनी देंवपाक, बट हांगासर भुरगीं चडटलीं कशीं? आनी हे तुमी हालत पळोवंक शकता हे स्लायडाची कितें जाल्या ती। बरें, हांव वयर चडलो, हांव उबो रावलो, परत सकयल देंवपाचो। एक्चुअली ही स्लायड जी हांगासरल्यान चडोन लोक भुरगे मस्ती घसरावन सकयल वयताले, पण आतां थंयसर कांयच ना। सो ही हांगासर वयर चडोन भुरग्यांनी कितें करपाचें? आतां तुमी पळोवंक शकता म्हाका कशे त्रास जाता ते देंवपाक। हांगासर आतां स्टेप्स ना वयर चडपाक, हांगासर स्टेप्स न्ही, सॉरी, हांगासर ते राजू लायतात, जे भुरगे वयर चडटात तेंचेर जंप मारून सकयल येतात। हांगासर आतां कांयच ना, फॅसिलिटीज ना। सो आतां हे गव्हर्मेंट आतां इतले सगळे प्रोजेक्ट्साचेर पयशे घालता, तुमी खाली प्रोजेक्ट्स घालपाचें काम करता, बेस्ट काम करता, बट तेका मागीर मेंटेन करतलो कोण? आतां ही हालत पळया तुमी हेजी कितें जाल्या ती। आतां हांगा हे खड्डे आसा, हे आतां खड्डे कित्याक लागून? आतां भुरगे हांगासर येयले, भुरग्यांनी जर धांवन पांय भितर गेलो, तेजो पांय मोडूं शकता, तेजें तोंड आपटूं शकता। आतां हांव तुमकां दाखयता कितलो भितर आसा तो। अर्दो धोपर इतलो खड्डो आसा। आतां भुरग्यांचे पांय आमच्याकून धाकटे आसतले, तो भितर पडलो, तेजे पोट धाडावले, तकली धाडावली, दांत फुटले। आतां हांव तुमकां दुसऱ्या जाग्यार व्हरता, जे हे स्लायड्स आतां तुमकां लास्ट स्लायड दाखयल्ली हांवें, जेका चडोन वयर वचपाक मेळटा, बट ताका स्लायड करपाक कांयच ना। आतां ती स्लायडाची गरज आसा थंयसर, बट ती स्लायड पडल्या हांगा कोनशाक। आतां हे इतले सगळे स्लायड्स हांगासर दवरल्या, सो हितून आतां उदक इकट्टा जाला, तितून पळय मॉस्किटो ब्रीड जाता, तेजे वयल्यान झाडां ग्रो जावपाक लागल्या। आतां हे हांकां भुरग्यां खातीर हाडलेले काय वो मॉस्किटोंक आनी हे झाडां खातीर हाडलेले? सो हो एक म्हाजो क्वेश्चन आसा। सो आतां हांव ह्या पातार चलता, हो पात एक्चुअली सिनियर सिटीजनांक चलपाक लागून आशिल्लो। लोक हांगासर सांजेच्या वेळाक हांगासर वॉकिंग करपाक येताले, तेंची हेल्थ सांबाळटाले ते वॉकिंग करून। हांगासर गेट टुगेदर जाताले, तेंचे नेबर्स वांगडा उलोवप, मातशें गपशप मारप, मागीर तशेंच भुरग्यां वांगडा खेळप। सो आतां ह्याच पातार हांव चलता, ह्या पाताच्या मातशे फुडें तुमकां दाखयता हांव, जे उदक जे उरलां आनी थंयसर मॉस्किटोज ज्यो ब्रीड करपाक जाल्या। आतां आमकां हांगा कांय न्हू म्हटल्यार आमकां एक 20 ते 15 मिनटां जालीं आमी हांगासर आसा, बट जो मच्छरांनी जो अत्याचार केला आमचेर, म्हाजेर आनी म्हाज्या कॅमेरामॅनाचेर, ते तुमकां तें कारण तुमकां दाखयता। हे पळया,
गोवा 365 खातीर साहिल नाईक, सुभाशिश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचल कोयराची सत्ता झाल्या. पावला पावलार बेशिस्त लोकांनी कोयराचे पोटले उडयल्यात. नेमान कोयर एकठांय करून लेगीत हे अशीच परिस्थिती जाल्ल्यान पालिकेच्या नगराध्यक्षान खंत उक्तायला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचल म्युनिसिपालिटी जी आसा ती सगळीकडे त्यांचे सकाळचे गार्बेज कलेक्शन जाता, तरी पण दिवचल खुबशा जाग्यांचेर आमकां ब्लॅक स्पॉट डेव्हलप जाल्ले दिश्टी पडटा. खुबशा जाग्यांचेर कचरो पडला आणि ह्याचेर आमी जेन्ना चेअरपर्सनाक विचारलें तेन्ना ताणें अपील केलें लोकांक की तेंच्यांनी जी गार्बेज आसा आपली घरांतली तर शॉपांतली ती म्युनिसिपालिटीचे जे येतात गाडयो येतात तेंच्या कडेन दिवची म्हणून अशें जायना. लोक जो एक्स्ट्रा कचरो आसता तो करून सगळे कडेन उडयतात. ताका लागून खुबशा जाग्यांचेर बिचोली म्युनिसिपल एरियेन ब्लॅक स्पॉट डेव्हलप जाल्लेले आसा आनी ते घाण अशी पसरलेली आसा. ते जे म्युनिसिपालिटीचे लोक काम करतात पण हे जे लोक जे थोडे आसता ते रस्त्यार कचरो उडयल्या कारणान जे काम करता तेंचे काम सारकें जायना आनी तांकां एक्स्ट्रा काम करचें पडटा. त्या खातीर लोकांनी आपली जी गार्बेज आसा ती जे म्युनिसिपालिटीचे लोक येतात तांचे कडेन दिवपाक जाय आनी अशे रस्त्यार तशेंच गटरांनी कचरो उडोवपाक जायना अशें चेअरपर्सनान तांकां सांगलेलें आसा. आनी अशें जर जालें जाल्यार फुडें तांचेर कारवाई जातली अशें तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. आम्ही कलेक्शन नंबर 1 करता. आमचे कडेन स्वच्छता दूत सुद्दां आसा, तरी पूण लोक खंय खंय उडयता. म्हणून आमी आतां कितें करतले, आमचे स्वच्छता दुतांक घेवन आनी आमचे नगरसेवक बी अवेरनेस लोकांक करतले. परत बाजारांत बी अवेरनेस हरशी आमी केला, लोकांक खबर आसा. तरी पूण कितें जाता, एकदां म्हाका दिसता आमचो टायमींग चुकता. म्हणजे 8 येता, थोडे मागीर दुकानदार 9 येता आनी तो कचरो हें करता. मागीर कितें करूं म्हणून खंय तरी उडयता. आनी थोड्यांक आमी हें करता म्हणून बाकीचे बारीक बारीक दुकानदार आसा तांकां हें खबरूच ना. अशें थोड्यो गोश्टी जाला. म्हणून हांव लोकां कडेन परत विनंती करता की तुमी जर तुमचो कचऱ्याक हें केला जाल्यार आमकां फोन करात. तुमच्या नगरसेवकांक करात, आमकां करात, जेईक करात, सुपरवायझर आसा तांकां फोन करात आनी सांगा कचरो कित्याक आनी कित्याक उडोवपाची पाळी येता ती. आमी इतलें करूनय लोक भायर उडयता. म्हणून हांव लोकांक परत एकदां विनंती करता की कचरो उडोवं नाका. आनी प्लास्टीक जे हें आसा तुमी जो भायर उडयता तेजेर सगळे आमकां त्रास जाता. गोरवां कुत्रे थंय खावपाक वयता आनी सगळो मागीर विस्कळून वयता. म्हणून आमी सगळ्यांक डस्टबिनां हें केल्लीं आसा. जर कोणाक लोकांक जर डस्टबिनां जाय जाल्यार नगरपालिकेन आमी विकती दिता, ती तुमी येवन व्हरची. आमकां सकाळीं येयल्या पुरो आमचो हांगा निलेश कुसगांवकर आसा तो डस्टबिनाचो पळयता, तेजे कडल्यान तुमी घेवन वचूंक शकता. आनी दुसरें थोडे कोण भायले येवन आमच्या नगरपालिकेच्या म्हणजे हद्दीन भितर उडयता थोडे पंचायतीचे. म्हणून हांव सगळ्या पंचायतीच्या सरपंचांक बी रिक्वेस्ट करता की तुमी कचरो घेवपाक कलेक्शन करा, ना जाल्यार मागीर कितें जाता दिवचलचें नांव पिड्ड्यार जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. पणजे फेरी कडेन रिव्हर नॅव्हिगेशन विभागान नो पार्किंग म्हण बोर्ड मारला, पूण हे सुवातेर आनी रॅम्पाचेर गाडयो पार्क केल्ल्यो दिश्टी पडटा. हातूंत लक्ष कोण घालतलो? काय संबंधीत विभागाक अपघात जातकच जाग येतली वय? लोकांक प्रस्न पडला. पळयात सुभाशिश गोवेकाराचो रिपोर्ट. Okay, we are here at the Panjim Jetty, which connects to Beti. Now, this is a place frequented by a lot of people, especially those who use the ferry boat services here. Now, as you can see behind me, there are no parking board signs that have been put up by the River Navigation Department here. Now, this is to make sure that the access to all the boats and the ferry boats that come in here is not hampered. However, as you can see behind me, there are a lot of vehicles parked over here. Now, it is unclear whose vehicles these are and why they are being parked here, but this is a situation that has been happening for months on end now. Now, as you can see, a lot of these vehicles are not local vehicles, but rather are outstation rentals or taxis that are usually parked over here.
Now, again, it begs to question as to who is the authority here to make sure that such vehicles are not parked over here, whether it is the police department or the river navigation department that has put up these signboards here. Now, access to this jetty is quite important, not only for the people using the ferry services, but also for emergency services. Now, recently there was an issue where a boat had caught fire and had drifted right near this jetty. But with vehicles parked here, it seems quite hard as to how would emergency services really be able to access this jetty, be it the fire brigade or if they have to get a boat here so that they can launch it into the water. Now, as you can see, this entire row of cars here has been parked here, and even on the ramp itself. Now, this is the ramp that is used by the ferry boats where they come into dock. Now, this car here, as you can see, there are vehicles parked behind it as well, that have been parked right on the ramp itself. Now, it's unclear as to how this is being allowed right on the ramp. Now, if in case there are instances where a handbrake fails or the driver misjudges and is sent into the water, who is then responsible? गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, साहिल नाईक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. शिरदोना ते बांबोळे हांचे मदलो वाठार कोयरा खातीर डंपिंग ग्राउंड जाला. दोनूय वाठारांनी ओलो कोयर आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयल्यात. मुख्यमंत्र्यान थळाव्या अधिकाऱ्यांक खर आदेश दिल्ले असले तरी नियंत्रणा बगर कायम आसा. पुराय गोंयांत रस्ते कुशीक आशिल्लो कोयर निवासी वाठारांनी चड भिरांकूळ जाला. सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान सीसीटीव्ही देखरेख अधिकारी आणि समाज वांगडी हांचे कडल्यान नागरी जापसालदारकेची जाणविकाय आशिल्ल्यान परिस्थिती इबाडत आसा. Goa, a scenic destination where tourists from across the country and even the globe flock to. However, Goa's roads have been marred by an issue that is common throughout: garbage. Now, I am here along the Shirdona road, which leads from Grand Hyatt all the way down to Shirdona beach towards this side. However, this road is completely marred by garbage. As you can see behind me, roads on both sides have been covered with garbage. Now, the question here is, what are the local bodies or the people who are responsible in clearing this garbage or ensuring that these kind of garbage zones do not occur are doing? Now, the Chief Minister himself has cracked down on panchayats, issuing strict warnings saying that such littering would not be tolerated in the state. However, it seems that these warnings are merely falling on deaf ears. Now, there are many health issues as well that are being raised because of this kind of garbage, from be it diseases to even malaria or dengue causing mosquitoes that could possibly breed in such areas. Now, it begs to question as to what exactly are authorities doing. On one hand, we are saying that tourism is being affected, and we do witness mosquito and malaria cases skyrocket during the monsoons. But when it actually comes to solving the ground issues like this, what exactly is happening, and who exactly is now responsible? Is it the Chief Minister or is it the local bodies who are supposed to be doing this job? Now, again, one could question that the responsibility does not entirely fall on just the authorities. The locals too who dump these garbage are responsible as well. So what does one do to curb these kind of issues? Now, a solution that has been found by a lot of panchayats is to install CCTV cameras, start issuing fines, challans. But it seems that the willpower or the urge to do such kind of things seems to be lacking here in Shirdona.
and now it's just a matter of time until things either spiral out of control or the authorities here do wake up. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. गोंयांत आनीक एक पावसाळी सप्तक अपेक्षित आसा. IMDन सप्तकभर वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. झाडां पडप, पालसणां कोसळप, उदक भरप ह्या सारख्या हवामानाकडेन संबंधित चड धोको दाखोवपी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. सोमारा खास करून उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. सोमारा सप्तकाची सुरवात पुराय राज्यात व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच खर वारे घोळपाची शक्यताय आसा. खास करून दोंगराळ आणि असुरक्षित वाठारांनी झाडां पडपाची आणि पालसाना कोसळपाची शक्यताय वाडल्या. लोकांनी सतर्क रावचे असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. तापमानाचे नदरेन गोंयांत थंड हवामान कायम उरतले. सोमारा चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. गोंयांत आनीक एका पावसाच्या सप्तकाची तयारी सुरू. IMDन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पुराय राज्यात हवामानाचो धोको चड. ह्या सप्तकात झाडां पडप, पालसणां कोसळप आणि उदक साठवून उरपाचो धोको. सोमारा राज्यात उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. सप्तकभर थंड तापमानाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.